तुमगेले स्वागत करता। समुद्र किनारपट्टीच्या प्रदेशात गेल्या 3 दिवसाच्या नशिले सायक्लोनचा प्रभाव मात्र कमी झाला, पण कोकण समुद्र किनाऱ्याचेर जमीन मात्र समुद्राचे उदकान कातरते असा। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या समुद्र किनारपट्टीत तौक्ते सायक्लोनाचो इफेक्ट अजूनही असा। पावस वारो मात्र कमी जाल्यार बी कोकणचे ओम बीच, पॅराडायज बीच, कुडले बीच हांगा समुद्राचो पाळाचो अवतार सुरूच असा। समुद्र किनार प्रदेशाक कातन घेवन समुद्रात वयते असा। गेल्या 2 दिसांच्यान येळिल्ल्या वाऱ्यान किनारेचेर आशिल्ले हॉटेल, होमस्टे, रेसॉर्ट, टेंट असे कितलेशे पाड जाले आनी रूख पडले। सायक्लोनाची इफेक्ट आनी कितले दिवस उरतली अशी भंय थंयच्या लोकांक लागला। तौक्ते चक्रीवादळ येऊन नुकसान झालेल्या कारवार अंकोला तालुका भागात एमएलए रुपाली नाईक हेमी येऊन लोकाल चौकशी केली। कारवार तालुक्याच्या अमदळ्ळी ग्रामपंचायती भागात येवचे मुदगात चक्रवादळ येवन नुकसान जाल्ल्या भागात भेट दिल्ले एमएलए रुपाली नाईक हेमी अधिकारीक सांगले, नुकसान जाल्ले घराचे सर्वे कार्य सारखे करूं जाय, लोकांक अन्याय जावं जायना, होडी जाळ असे कितें वस्तू उदकांत गेल्लेत किंवा पाड जाल्ले उरल्यार सारकी माहिती घेवं जाय। पहिलेच नुस्तेकार कोरोना लॉकडावना लागून त्रास काडतेत आसात, तशें म्हूण नुकसानाचे सर्वे कार्यात कसलेय बी निर्लक्ष जावं जायना अशें तेमी सूचना दिली। अंकोला तालुक्याच्या हारवाड, गाभीतोडा, बाविकेरी आनी खूब इतले भागात भेट दिवन घेवन नुकसान जाल्ले पळयले। कोरोना वार्डात उपयोग करूक 5000 मास्क आणि 25000 झिंक टॅब्लेट्स माजी मंत्री आरवी देशपांडे हेमी जिल्हा प्रशासनाक दिले। कोरोना कंट्रोला हाडूक जिल्हा प्रशासन खूब खटपट करते आसा। जिल्हा प्रशासनाक संघ संस्था दानी मदत करते आसात। तशेंच माजी मंत्री हाली हळयाळ एमएलए आरवी देशपांडे हेमी जिल्ह्याची परिस्थिती पळोवन कोरोना वॉरियर्साक उपयोग जावं सारखे 5000 N95 मास्क आणि 25000 झिंक टॅब्लेट्स रेड क्रॉस संघटने मार्फत जिल्हा प्रशासनाक दिले। तेमी गेल्या थोड्या दिसां फाटी 50 जम्बो सिलिंडर बी दिले। आता आणि 50 जम्बो सिलिंडर दिता अशें तेमी भरवसो दिला। रेड क्रॉस संघटनेचे माधव नाईक आणि इतर सदस्य उपस्थित आशिल्ले। 3 दिवस न्हंयत बुडून रावल्यार बी एक वृद्ध व्यक्ती जिवंत राविली। आश्चर्यकारक घटना कारवार तालुक्याच्या हणकोणात घडली। हय, कारवारात सायक्लोन सुरू असताना रडे हाडूक न्हंये कडेन गेल्लो हणकोण आंबेवाडाचो निवासी 75 वर्स वयाचो व्यंकटराय कोटारकर पोंयच्या उदकात व्हांवन गेलो। गेल्या 3 दिसांच्यान घरातले लोक ताका सोदतेत आशिल्ले, पण खंयच पत्तो लागलो ना। जाल्यार बी कुटुंबाच्या लोकांन शोध चालू दवरिलो। 3 दिवस जाल्यार बी मेळना जाल्ल्यान आनी रडे हाडूक न्हंये कडेन गेल्ल्यान आतां म्हणल्यार तेमी मरण पावील उरतले म्हूण गांवचे थोडे लोक तेमगेलो मृतदेह सोदूंक होडी घेवन न्हंयत सोदते आशिल्ले। पण आज सांजेचेर कशें करून तेमकां सोदून काडले। न्हंये बाजूच्या पोंयत तेमगेलो पत्तो लागलो। तकली इतलीच उदकाच्यान वयर आशिल्ली। एक झाडाक धन तेमी रावले। पावस पडतेत आशिल्लो, उदक जोरान वताले, तरी बी तेमी धरिल्ल्या झाडाक सोडनासतना जीव वाचोवन घेवन रावले। सायक्लोन येऊन गेल्यार बी समुद्रात अजूनही तुफानाचे वातावरण असा। तेजे नुस्त्या मारचे बोटी समुद्रात नुस्तें मारू वत नसताना बंदरार आसात। तशेंच दुसऱ्या राज्याच्या बोटीन बी बैतकोल बंदराचेर आश्रय घ्यायला। पावस वारो कमी जाल्यार बी समुद्रात अजूनही भयेचो वातावरण असा। समुद्रात हळूहळ पाळी नुस्तेकाराक भिवंडेते आसात। तेजे नुस्तेकार समुद्रात नुस्तें मारूंक वचूंक साध्य जाते ना। कारवार अंकोला तालुक्याचे नुस्त्या बोटी कारवारच्या बैतकोल बंदराचेर लंगर घालून आसात। तशेंच मंगळूर, मळपे, उडपी, गोवा, केरळ राज्याचे नुस्त्या बोटीन बी बैतकोल बंदरा लागीं आश्रय घेयला। बैतकोल बंदरार जागो पावन जाल्ल्यान भायले राज्याचे आनी भायले जिल्ह्याचे बोटी बंदरा लागीं येवन लंगर घालून आसात।
म्हण सांगचे 1 फूट रुंदी अशील अळंबी यल्लापूर तालुक्याच्या सय्यद अली हेमगेल भागात मेळ्ळी. रानअळमी जाती घेवची ही अळमी गेल्या 4-5 दिसाच्यान पडते आशिल्ल्या पावसात फुल्ली. 1 फूट रुंद आणि 1 फूट लांब आशिल्ली ही अळमी पळोवंक धवी रंगाची सत्री अशी दिसता. पावसात येल्लापूर रानात अळमी फुलचे सहज. थोडे अळमी लोक खातात, पण सगळेच अळमी खाऊक योग्य नात. आकारान व्हड जावचे अळमी विषारी उरता असे तज्ञ लोक सांगतात. रामनगर ग्रामपंचायत भाग रेड झोन म्हणून घोषित केल्यान रामनगरात येवचे वयचे रस्ते सील केले आसात. रामनगर भागात दिवसांदिवस कोरोना पेशंट वाढते आसात. सद्याक खूबच पेशंट मेळते आसात. तेजेन रामनगर रेड झोन म्हणून घोषित केला. तशें म्हण रामनगर पोलिसान रामनगराचे मुख्य बाजार आणि गावात वयचे रस्ते सगळे बॅरिगेड करून बंद केलात. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.